तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा बापा सर्ग संवसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुद्धवंतातावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडोप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. देवा बापान ह्या संवसाराचो वर्तो मोग केलो पूण आमी त्या बापातावन पयस रावल्या. ताजो मोग समजून घेवंक आमी विसरून पडल्या. पूण आमकां सर्वांक बापा ते एक करच्याक जेजू ह्या संवसारी देवाचो संदेश जावन आयलो आनी बापाची खरी वळख आमकां फावो केलो. आपणाचो खरो मोग आनी काकुळट आमकां दाखयल्या देवाक जावं महिमा आनी आराधन. आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीविदातारा आराधन तुका मनशा पोसणारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका मोगा सागोरा आराधन तुका आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा. तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो. तूं म्हाका मानवालाय. देवा बापान आपणाची काकुळट ह्या संवसारी कळीत करच्याक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. तोच आमचो जेजू क्रिस्त काकुळटीचो सागर मोगाचो दयाळायचो शिखर. जावं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक महिमा आनी आराधन. आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा दैवीक सोडवणदारा आराधन तुका आमच्या तारका आराधन तुका सर्गीच्या नीतीदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका
जेजू क्रिस्ता आराधन तुका मोरयेच्या पुता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या बापातावन भायर सरता त्या स्वात्तीक आत्म्याक तुमचो मजत दर कसो हांव बापातावन धाडटलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशान साक्ष दितलो. आमकां आमचो भवार्थी जिवीत विश्वासान जियोंक आनी ह्या संवसारी सतावाटेन मेटा काडूंक आदार दिवच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मजतदाराक जावं महिमा आनी आराधन. आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका मजतदारा आराधन तुका बुजवोंदारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या. सर्व आमची बसका आम्ही घेऊया. या पवित्र साक्रामेंतान आजारसच्या जेजू सवे हो पवित्र वेळ आम्ही करचोव्या. अखेरच्या ह्या वर्साच्या अखेरच्या दिसा आम्ही हांगासर जमो जाल्या. सोम्या जेजू तावन जायसची कृपा ताणें आमच्या जिवितांत दिल्या सर देण्या पासून ताका आमी अर्घन दिवया. तशेंच जे कितें मुखल्या दिसांनी आमकां जाय तो बेसांव ताचे तावन मागून जोडया. आतां मावून रावन थोडो वेळ ताचे संगी आमी करचोव्या.
देव आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें सत साल्लूक जेजून नितळ केल्ल्या 10 जाणां कोटकाराच्या गडितांत आमकां पळोवंक मेळटा. त्या 10 जाणां पैकी एकलो मात्र येवन जेजूक अर्गां स्तुती करता. ह्या कोटकारा बरी आमी देवान केल्ल्या बरेपण वळखून घेवंक आनी अर्गां दिवंक जाय. ताणें आमच्या जिवितांत फाटल्या दिसांनी विसनार बेसावांनी भरल्यांत. ताणें केल्ल्या बरेपणाचो कितलो उपकार आटयल्यारी तो उणोस. तर मुखाचे न्हू आमी सोमयान आमचे थंय केल्ल्या बरेपणाचो नियाळ करून गावया गीत हांव अर्गां दितां जेजू. अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजा. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजा. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू काळजा. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजा. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू काळजा. हांव संतोष पावतां जेजू, हांव संतोष पावतां जेजू, हांव संतोष पावतां जेजू म्हज्या काळजा. हांव संतोष पावतां जेजू, हांव संतोष पावतां जेजू, हांव संतोष पावतां जेजू काळजा. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू काळजा. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजा.
जेजू क्रिस्तान सुमळा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटले बुडया आनी उक्ते जातले. आमची काळजाची आशा आमच्या देवा कळीत आसा, तरी तो आमची काळजाची आवाज आयकूंक आशेता. ह्या वेळार आमची ते सवा येवकरी आजाराच्या जेजू मुखार आमी समर्पुया. तो सुसोमी आमची मागणी स्विकार करून जे कितें आमकां जाय, जे कितें आमकां गरजेक त्या सांवेर तो आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या वेळार मागया. तुमची जबाब जावन दी. सोम्या दयेन आमकां आयक, सोम्या दयेन आमकां आयक. मोगाळा जेजू, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे देखी बरीत आनी भाग्यवंत जिणेद्वारे तुजो उजवाड जावं आनी देवपर्जे तुज्या उजवाडान चलोवन तांकां आदार दी म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. आमच्या भारत राष्ट्रांत सर धर्मामध्ये भाव बांदून पळोवन आसा करूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांक प्रेरण दी म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. आमच्या समाजांत आसचें सर आनी तिचे आनी स्वार्थाचे राज आखेर कर. सतानितीचे राज स्थापीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. कुटुंबान सोडून घडतना बक्षनाचो स्पिरीट आमचे ते रुताक करून आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. आमच्या कुटुंबान दिसपडते सांगाता मागणे करूंक तशेंच मोगाची आनी शांती समाधानाची हातेरां कर म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. विविध वायट सवयांक बली जावन पातकाच्या काळोखांत समतल्ल्यांक तांच्या बंदपासांतली भायर येवंक आनी तुज्या उजवाडा सरशी मेटां काडूंक आदार दी म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. विविध पिडे शिडेंत वळवळच्या सर आमच्या भाव भयण्यांक बरी भलायकी दी. पिडेच्या काळोखांत आसलेले तांचे जिणेंत तुजो गुण करचो उजवाड फांकय म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. हो वर्स संपोवन नव्या वर्सा पांयथंगच्या आम्हा सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. मुखल्या दिसांनी आमी हातीधरची सर योजना सफळ कर. हरेक आमची मेटां सांबाळून व्हर. आमी तुज्या उतरा प्रमाणे चलून तुजो उजवाड आमचे जिणे मुखान परजळूंक आदार दी म्हूण मागता. सोम्या दयेन आमकां आयक. आतां मावून रावून आमचे कसकी गरगा बसत ह्या वेळार आमी मावनपणी मागया. Sakramento besaw घेवंक सर्व आमी उबी रावया. Sacramento
अस्कत्विश्व्या बाबाताचे बोर्दिन्या जशे बापा तशे पुता उल्लासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता प्रार्थूया. मोगळा जेसू, ह्या विचित सक्रामेंता काल तूं आमचे मुखार खरोच हजर आसाय आनी हो थोडो वेळ तुका आमी अर्दान करूंक आमकां तुवें फावो केलोय. आमचो भावार्थ ह्या युक्रिस्ताच्या मिस्त्रांतय सडय, आमचो भावार्थ वाडय. ह्या युक्रिस्ताच्या सावळे काल आमी जियोंक आमची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादांनी फुलोवंक आनी सदांच कशें तुवें तुज्या बापाची खोशी केली तशें आमी त्याच बापाची खोशी करून जियोंक तूं आमकां फावो कर. आमी सुरू करचें नवें वरस कृपेचें जावं दी, भाग्यवंतपणाचें जावं दी, धैर्यान भरलेलें जावं दी, भावार्थान भरलेलें जावं दी. एकामेका आमी हाताक हात दिवन चलोवन आमचो भावार्थ आमी जियोंक आनी परगट करूंक आनी येवकारिस्ताची मनशां जावंक आमकां तूं फावो कर. एका काळजाची, एका मनाची, एका आत्म्याची आमकां तूं जावं निर्मी. हें मागता हांव त्या क्रिस्तांच्या सोम्या मार्फत. आमेन.
जेजू क्रिस्तई मोगाचेनो आज आमकां दोडतो संभ्रम. पयल्यान मोरी देवा मातेची परब आचरण करता आनी दुसऱ्यान 2021 वर्साक आदिवस मागोन 2022व्या नव्या वर्साचो शुभारंभ करता. हो दोडतो संभ्रम आचरण करूंक आनी नव्या वर्साचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागून घेवंक एक कुटुंब कशें ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बाबारी एकठांय जाल्या. मोरी जावन आसा आम्हा सर्वांची आवय, पवित्र सभेची आवय आनी सर्वांच्याकी वर्तें जावन देवाची माता. जशें आमकां संवसारी जिवितांत एका आवयची गरज आसा तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांतय एका आवयचो आधार प्रमुख जावन आसा. ती जेजून शिकयलेल्या वाटेन चमकोवंक आमकां कुमोग करता. केन्ना तिचे सवय आमी चमकता तेन्ना जेजूचो पाटलाव करतल्या. आनी आज जेजू ह्या शक्तिवंत आवयक आमची आनी सगळ्या संवसाराची आवय जावन दिता. कितले भागी आमी देवाची माता आम्हा सर्वांची आवय म्हणून उलो मारच्याक. आवय जावन आसा राखवणेचें, प्रोत्साहाचें, मोगाचें भांडार. आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या घडितांनी आमकां सांगात दितात. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत देवाचें येवजण पाळूंक अडखळ आनी कश्ट येतना मोरी आमची आवय आमच्या सांगाता रावन तिचो सांगात दिता. तिच्या भुरग्यांक जेजू कडेन समकोवंक आदार दिता. देवान आमकां ताचे सवें समकोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एक नवें वरस फावो केलां. ह्या देण्या खातीर अर्गां दिता आसतना ह्या नव्या वर्सा नवीं चिंतपां, नव्यो आलोचन्यो, नवी योजना, नव्या निचेवा मुखांतर मोरये सवें हे नवें वरस चमकोवंक देवाचे आशिर्वाद मागया. मोरये मायाची ससाय आनी आधार आम्हा सर्वांचेर मागून घेवन हें वरस संतोशाचें, समाधानाचें आनी आशिर्वादान भरलेलें जावं म्हूण ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. सर्वां उबी रावन गव्या प्रवेश घेत. Paghivoltam qual morieso, भक्तीनाच आमी उगडास काढता. तिचे दिन वासनेचे गायन गावून कणवळाय बापा तुझी वाकणता. कितली भक्ती तुझी विस्मिता, अपरिमित तुझी दयाळाय. तिचे द्वारी दिलोय मनशा कुळा, तुझो पूत जेजू आमचो सोमी. महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका त्रिएक देवा. महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका
पवित्रत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा मोरी सडवणेचे प्रथम फळ दिलोय तिका मुकुट मैमेसो जैती गेल्या थंय आमी वेता म्हूण पवित्र सभेचो बरवसो पेटय काळजांतले सर्गीचे अत्रे मोरी जावं बुजवण वाट सुरे परचे सर्वांतली सुटका जोडून मोरये सोबे सदांची येवं सुखे महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रत्म्या महिमा तुका त्रिएक देवा बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचेर सोवे आसो सोवे आसो मोगाच्या भावा आणि भयणी एक वर्स आज आमी संपयता आणि देवाक अर्गां जावन आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी फावो गेल्या त्या ह्या एका वर्सांत जायत्या रितीन देवान आमकां राखलां पोसलां आनी सांबाळलां प्रत्येक जावन कोविड म्हणल्यार मारेकार पिडेतावन आमकां राखलां देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो आयच्या ह्या दिसा आनी प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळार देवान आमचे वयर वतल्या सर्व कुरपेक आदाराक ताका आमी अर्गां दिवंक फावो आनी नवे वर्स आज राती तावन आमी प्रारंभ करता आसतना हे नवे वर्स देवाक समर्पण दिवन देवाच्या त्या सक्तेंत पवित्रत्म्याच्या बोळांत पांय तेकूंक आनी बऱ्या रितीन करसूंक देवा लागीं आज मागचो दीस सांगत आस आज इगर्स माता मोरी देवाचे माय म्हळ्यार फेस्त आचरण करता आसतना मोरये मायेची देख आमी घेवया मोरये मायेची ससाय आमी मागया आनी मोरये मायेचे आदर्शपण आमच्या जिवितांत रुता करन आयचे हे मिसाचे बलिदान बऱ्या रितीन भेटोवन देवा बापाचो सर्व आदार आमी मागया आमी केल्ली सरू सुखी सरू पातकां वळखून घेवया आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया आनी त्याच देवाची ससाय आनी बोगसाणें आमी मागया हांव पातकी सर्वोजदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान काडून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगेवन सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसोर आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista,
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें बागेवंत मोरयेचें अंकारपण फळादी करून मनशा कुळाक ससनाच्या सुखाक इनाम दिलें तेजे उदेशीन तुजो पूत जिवीत सोरसनार आमच्या मोदे आयलो तर तिच्या मायामोगाच्या विनवणेन हर एक मनशाक जेजूक आनी ताजो संतोष मेळो हे आमी मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक गणन पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं जातु कृपाळ देवा आनी
तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परसलेक मुखा मुळाची दिस्ट आमचे फांकून. हे वरवीं आख्या संवसारात तुजी खुशी कळीत जावं. सौराष्ट्रांत तुजी सडवण वळखून घे. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. देवा सौजनांगा तुका वाखणू. सौराष्ट्रा तुजी स्तुती करू. तूं तांची राजमुर्की न्यायनिती परमाने करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सपसा तुका वाखणू सर्वेस पोरा. परसा तुका वाखणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितू ताच्या पांयां पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. दुसरे वासाप सांपावलोन गालातकारांक बरयल्या पत्रांतले वासाप. भाव भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाब न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हें. Alleluia, 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 alleluia. Pagiti ang parmori देवाक्तिमान वली देवान मिसळून काढलेली सांगती आवय सर्वांची भागिती अवकार मोरी देवाक्तिमान वली देवान मिसळून काढलेली सांगती आवय सर्वांची
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Serve spor तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता गोवल्यांनी दवादावी वसून मोरयेक जुजेक आनी खावनेन निदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली बाळकाक पळयताच ताचे विशान देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवली सांगताले तें आयकल्लीं सक्कडां अजाप पावलीं पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आठयतली शेकी गोवळी आपल्या आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाठीं गेले सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी संभोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता सदांच नवो आसच्या केदींच परनो जायना तसल्या जेजू आमच्या क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो ह्या सोबीत सांजेर हांगासर बाळूक जेजूच्या पुंतळाच्या ह्या वाठारांत उक्त्या मैदानार आमी देवाक अर्घां दिवंक सांगाता जमल्या नव्या वर्साच्या हुमरार आमी आसां नवे वर्स येवचार आसा त्या देखून फाटल्या वर्साक देवाक अर्घां दिवंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या आकी पवित्र सभा आज मोरी देव मातेची परब संभ्रमता आनी हर एका वर्सा आमी आयकता हें कितें डॉगमा कितें मोरी देवा मातेची परब म्हळ्यार कशें हें सगळें आमी समजून घेता आज वेगळेच रितीन थोडो नियाळ करूंक हांव प्रयत्न करता आनी म्हज्या नियाळाचो ध्येय जावन आसा हांव पल थोडी वचूंक प्रयत्न करनासा आय एम जस्ट ट्रायिंग टू बी ऑन दी अदर सायड कित्याक फाटलें वर्स प्रारंभ करतनाच आमी कोविडाच्या बियानच आसल्या पयलें लॉकडावन जाल्लें आनी ताच्या उपरांत दुसऱ्या लॉकडावनाच्या बियानच आमी आसल्या आमच्या लाक्षिल्ल्या मनशांक सयत आमी तोंड पळयनासतना तांकां मातयेक पायिल्लें आसा आनी मालगडो ह्या घरचो जो कोण आमच्या पोटा बुकेस कितें दिसपट्टे ग्रास जोडचो तसलो मनीस आसलो तस नातल्या वेळार तो सरिल्ल्या वेळार आमची कुटुंबां खंयच्या पावंडाक पावल्लीं कितले कश्ट आमी सोंसले आमकांच कळीत आसा आनी अशें घरा कांयच नातले त्या देळा आनीकल्या कडेन आदार मागल्लोय आसा जिवितांत काम आसलें तें काम सयत होगडायिल्लें आसा आमी जायत्यांनी अशें सांबाळना लोन भरूंक समेत आमकां जावना इतलेंच कित्याक जायत्यांचें काम गेलें आनी थोड्यांक वर्क फ्रॉम होम जालें काम केल्ल्यांक सांबाळ मेळना जालो घर निसांतन जाता तशें बगलें जायत्यांनी सुसायडाची जीवघाताची चिंतना समेत आठायलीं थोड्यांनी जीवघात समेत केलें आनी मुखार वेता आसतना जायत्यांनी काजराचें प्लॅन केल्लें येवजन केल्लें हें काजर सयत करूंक तांकां जावना आनी ह्या सिजनांत आतां करया म्हणटना परत आयलें ओमिक्रॉन 3rd वेव येता म्हणल्यार बियान आमी आसा तितलेंच न्हय 300 नंबराचें बें आसा
आणि ह्या सगळ्या सन्निवेशान बाबा आणि बहिणी आमकां बघता पुरो जाला. दिस इज इनफ. थकल्याव आमी. एग्जाम बरोवचो एकलो चेरको या तरणाटो म्हणटा सायबा एक पावटी म्हाका म्हजी डिग्री मेळोवन दी. हाचे तावन म्हाका भायर येवंक जाय, म्हाका पलतोडी उतरून वचोंक जाय. हे क्लासेस कितें आसात हाचे तावन म्हाका पलतोडी वचोंक जाय. एग्जाम कितें आसा ती म्हाका उतरोवंक जाय. कोर्सेस कितें आसात त्याची म्हाका उतरवणी जाय. पलतडी पावोवंक जाय. एक पावटी म्हाका म्हजी डिग्री मेळोवन दी. एक गर्भेस्त स्त्री पळया. संतोष तिचो की नव्या एका मनशाक जल्म दिता. तरी अंगान बदलावन, कुडीन बदलावन, तोंडान सुजू, ती वोंकू आनी ते वोवण व्हरता आसतना ती दुखू आनी इतलेंच न्हय, न्हीद नासतना सारिल्ल्यो कितल्यो राती तिचेय मागणें सायबा म्हाका पलतोडी पावय. म्हाका ते 9 म्हयन्या उपरांत तो दीस म्हाका पळोवंक जाय, बाळां जावंक जाय आनी आवयपणाच्या त्या जिविताक म्हाका मेट काडूंक जाय. काजारी जोडें सयत पळया. सगळीं व्हडा संतोषान, व्हडा उर्बेन, व्हडा मोगान वर्तें बरेंपण दाखोवन काजार जातात. आनी उपरांत त्या कठिनायेक पावतना बाबा आनी भयणी हनीमून बरें जाता. हनीमून इज ओवर. थ्रिल इज गॉन. मागणें इतल्यान जायत्या जोडयांचे हाचे तावन म्हाका सुडका दी सायबा, म्हाका पलतडी पावय. तेंच कित्या जायते कॅन्सर पेशंट्स आसात. किमोथेरपी, परत किमोथेरपी, परत किमोथेरपी, परत आनी परत आनी परत ती किमोथेरपी घेता आसतना तांचे मागणें एकच जावन आसा, सायबा म्हाका पलतडी पावय, केदाळा म्हाका म्हजी बरी भलायकी मेळटा. इतलेंच न्हय, डायलिसिसांक कळटा. आमचो तो ब्रदर बॅप्टिस्ट, ब्रदर बात्ती हांगा आसा, मोगाचो आमचो. सोमारा आनी ब्रेस्तारा डायलिसिसाक ताका आपोवन व्हरूंक जाय. आनी ताचे कश्ट आमकां कळीत जाता. 7:30 वरार गेल्यार 1-1:30 जातात पाटी येतना. 4-5 वरां हॉस्पिटलांत थंयसर न्हिदाचे. आनी आमचे घरांनी जायते तुमच्या वळखीचे आसात, कुटुंबाचे आसात जावंक पुरो. तांचे एकच मागणें, म्हजी भलायकी म्हाका पाटीन दी. केदाळा हाचे तान हांवें उतरोवचें, केदाळा हांवें पलतोडयेचें. म्हाका म्हजी भलायकी जाय. बाबा आनी भयणी, म्हाका कळीत आसा देवाक अर्गां दिवंक जायतीं कारणां आमचे कडेन आसात. सगळे कश्ट आयल्यारी, आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी होगडायल्यारी, लॉकडावन आसलें तरी सगळें कितें आमी होगडायलां, सगळें सुख दूख सांगाता घालून हें वर्स जालें न्ही देवा. त्या देखून देवाक आमी आभारी जावन आसा. ह्या दिसा मुसर हांगा मुसर आमकां जीवन दवरलें न्ही देवा. देखून तुका अर्गां म्हणून हांगासर आमी आयल्या. तरी बाबा आनी भयणी, ह्या राती आमी हांगासर बसल्या व्हडा भरवशान देवाचेर पातयेवन आमची सगळी जडाई त्या देवाचेर घालून त्या भरवशान सांगून की 2022 एक बरें, एक नवें शाबितायेचें संपूर्णकायेन बरयल्लें वर्स आमचें जातलें म्हणून. आनी ह्या वर्सा फाल्यांत हांव कितें पुनी बरें आमच्या वाटेर आमकां मेळटलें म्हणल्या बरवशान, कांय थोडें बरें बिझनेस आमकां मेळटलें म्हणल्या बरवशान, म्हजो मोग करता आनी एकलो कोणी म्हाका मेळटलो म्हज्या वाटेर म्हणल्या बरवशान, म्हाका बरी उतरां उलोवचो, म्हजो पाठ तपडचो, वेल डन म्हणटा म्हणल्या बरवशान आमी हांगासर आसा. सडीत मोग करचो म्हाका मेळटलो, मान दिवचो म्हाका मेळटलो, कितें पुणी जिविताक आधार दिवचे तसलो कोणी मनी म्हाका म्हज्या वाटेर मुकल्या एका वर्साच्या जिवितान मेळटलो म्हणल्या बरवशान सगळी आमी हांगासर बसल्या ताका अर्घां दिवंक. पूण सन्निवेश पळयत आसतना म्हाका भोगता बाबा आनी भयणी, प्रवादस करियेत आमी की 2022 विल ब्रिंग सम मोर स्टॉर्म. सडीत कश्ट येवचे आसा अशें भोगता. कित्याक मार्काचो 4थो अध्याय हांवें घेतला. जेजू तारवार आसो, शिसी तारवार या माचव्यार या त्या बोटीर बसून आसचे आनी आमकां हो सन्निवेश सारको कळीत आसा. हाचो थोडो नियाळ आमी करया. वडयेक जड वारें येता, उदक त्या तारव्यान बरोवंक लागता, लारां माचव्या भितर मारतात अशें मासवो बरोवन आयलो. कठीण लारां ती कठीण वारें माचव्याक हालोवन आसा. कळीत जाता की तांकां आमी कश्टांत आसा, आमी मोर्चार आसा. पूण भिरांत ना. कित्याक जेजू
आमचे सांगत आसा, तो मचव्यार आसा, आमच्या सांगत आसा, ताच्या हाजरींत आमी आसा. जेजूक पळयतात ते भावा आनी भयणी. जेजू कितें करता? जेजू न्हिदला. शिसांक शॉक. उठयतात. आळे सायबा, मचव्यार उदक दिसना गी तुका? ही लारां मारची तुका कांय बगनात गी? सगळें थारू हें हालोवन आसा ह्या लारा वरवीं, ह्या वाऱ्या वरवीं, हें तुका कळना गाय? आमचो कांय हुस्को ना गी? आमी मोर्चार आसाव, मोर्चा स्थितीर आमी आसाव, अशें हालोवन आसा हें तारू. आमचें जिवीत हेंच न्ही नियाळ केलें जाल्यार बाबा आनी भयणी, मतांतर 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 म्हणून सदां न्हीत पेपरार, टीव्हीर जावं दी, व्हॉट्सॅपार जावं दी, फेसबुकार जावं दी, खंय असल्यार न्यूज होस, कोणें केली चूक कळीत ना, कितें जालां कळीत ना. थंय फातोर मारतात, हांगासर लायसन्स रद्द करतात, हांगासर अटॅक करतात, आनी कोणाक वन व्हरतात, आनी कोणाचेर केस घालतात, आनी ह्या वरवीं आमकांच कळीत ना फुडें कशें दीस आसतले म्हणून. बसले हांव आमी देवाक अर्गां दिवंक, हें सारकें. जेजू उबी रावता. कांय थोडे जांबाय खान आराम करता कोणा उठोवन, पूण कोणा लागीं उलयता? वाऱ्या कडेन उलयता, वाऱ्याक पळयता. चूप राव, थंड जा, शट अप म्हणटा. अशें बघता की वारें वादळ ताचे कडेन जेजू कडेन सांगता कोन्ना, ओ सॉरी, आमकां गोतूनातलें तूं तारवार आसाय म्हणून, तूं त्या बोटीर आसाय म्हणून. कित्याक जोरान वालचें तें वारें थंड जाता, मारची ती लारां शांत जातात, आनी जेजू काल जातात बाबा आनी भयणी. आनी आतां वाऱ्या वादळाक थोडें जोर करून जाल्या उपरांत, फरमायल्या उपरांत शिसांची सर्दी. जेजू शिसांक पळयता आनी म्हणटा, तुमी कशें भियेल्यात? हांगासर जमली हर एकली बाबा आनी भयणी, तुमी कशें भियेल्यात? तें एक ल्हान वाऱ्या वादळाक, इतलेशें तें ल्हानशें वारें वादळ. कित्याक पयलेंच हांवें सांगलां, थंयसर आमी वाचता, आमी उतरोन वचोंक आसा, पलतडी वचोंक आसा. तें हांवें तुमकां सांगलां. आखा तुमी भियेल्यात? हें पावलें गी शिसाणो तुमकां तुमच्या जिविताचो पॅनीक बटन दाबूंक? केवल एक धाकटुलें वारें वादळ हांव सांगता आसतना तुमचें जिवीतच बदलूंक पावलें गी? केवल एकल्याचें तोंड तुजे विरोध उलयता, केवल एक पंगड तुमचे विरोध उलयता, केवल थोडे तांच्या काळजांत घात करन आसा तुका, आनी त्या देखून भावार्थ सांगताय. थोडे जण तुजे वयर मोसरान जियोवन आसा थंय हांगा, त्या देखून हें सगळें हांतू तुका मरता म्हूण बगलें गाय इतलेशा वाऱ्या वादळांत. तर मुजो शीस जावचें कशें तुवें? तितले अस्कत आनी रडकुरे तुमी केवल एका वाऱ्या वादळाक तुमी भियेल्यात गी. बाबा आनी भयणी पळया, त्या दळा कितें जाता. जायते मचबे थंयसर आसले. जेजूचें एक तारू मात न्हय, जायतीं तारुवां थंयसर आसलीं, पूण आयिल्ले सगळे थंयसर रावनात. जायते पाटी गेले, जायते मचवे पाटी गेले जावंक पुरो. कित्याक आमच्या जिवितांत ती कश्ट आयले, हांगासर जमलेल्या जिवितांची तुमच्या आदल्या वर्सा कश्ट आयले. कितल्या जणांनी भावार्थ सांडूंक ना, कितल्या जणांनी देवाक सांडून देवच ना म्हूण शीन उसारली ना, कितल्या जणांनी अन्य देवाक मान दिवन थंयसर ताकापात येवन गेल्ले ना. आमच्या सुकूट माणी दाखले आसा जावंक पुरो. बाबानो भयणीनो आयका, सावळी असले कडे तुम्ही आसा तर कोणसो जोकर सयत तुमच्या सांगाता रावंक रेडी आसा. वताक रावा, तुमच्या सांगाता वताक तोय सांगात दिवं दी, सत्री धरून तुमकां सावळी दिवं दी, तसल्याक तुम्ही मान दिया. त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हाका जाय मुजे मनीस. हे वारें वादळ वाळता नाही, हे कश्ट जिवितांत आसता नाही, मुजे सांगाता तुम्ही रावता जाल्यार तुम्ही म्हाका जाय म्हणटा. 2021च्या अखेरच्या दिसा आमी आसा, म्हाका कळीत आसा तुम्ही देवाक दिन वासूंक हांगासर आयल्यात. जायते कारण आसात. कुटुंबांत एक कार आयलां जावंक पुरो, बरें घर दिलां जावंक पुरो, बरें नेसान दिलां जावंक पुरो, थोडे पयशे मेळ्ळ्यात जावंक पुरो, पूण हांव आशेतां ह्या वेळार तुम्ही अर्गां दिवंक जाय देवाक.
जे मनीस ह्या फाटल्या वर्सा कोविड असल्यारी तुमच्या सांगाता तुमची जतन केले, पावस आयल्यारी तांच्या भलायकेची पर्वा करनासतना तुमकां सत्री धरून रावुल्ले म्हणजे तुमकां धैर्य दिल्ले, तांच्या जिविताक मारेकार कितें आसा जाल्यार तुमकां सांगात दिल्ले, तुमकां बळ दिल्ले, तुमचे सांगात रावुल्ले, धावोंक नांते तांचे खातीर देवाक अर्गां दिया. शीस जेजू लागीं उलयले, पूण पळया शीस जेजू लागीं उलयता उलयतानाच जेजू पळया त्या वाऱ्या वादळा कडेन उलयता. तुम्ही जेजू लागीं उलयतना तो तुमच्या धनया कडेन उलयता, तुम्ही जेजू कडेन उलयतना तो तुमच्या बायले कडेन उलयता, तुम्ही जेजू कडेन उलयतना तो तुमच्या समस्या कडेन उलयता, तुम्ही जेजू कडेन उलयतना तो तुमच्या फायनान्सरा कडेन उलयता, तुम्ही जेजू कडेन उलयतना तो तुमच्या वाऱ्या वादळा कडेन उलयता. समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी, हें जावन आसा मागणें आमी मागचें, सगळें बदलूंक शकता आमकां. कित्याक जायते मचवे थंयसर आसले, जायतीं तारवां थंयसर आसले, सगळ्यांक वारें वादळ लागले, पूण जेजू आसलो कितल्या तारवांत, कितल्या बोटींत, एकाच बोटींत. वारें वादळ सगळ्यांक लागले, जेजू आसलो एका तारवार. मागल्लें कोणें जेजू लागीं? एका तारवाच्यानी. वय मो इफेक्ट त्या एका तारवाक मात शांत समाधान मेळ्ळें काय? सगळ्यांक मेळ्ळें बाबा आनी भयणी. जी कोण थंयसर उदकांत आसली तांकां सगळ्यांक तें देवाचें बेसांव फावो जालें आनी ती सगळीं समाधानेन फाटीं पावोंक शकलीं. कशें एक्सप्लेन करीत? आमच्या जिवितांत जायते पटी अशें जालां, तुमी ताका साक्ष. थोडे पटी आमी मागिनासतना आमच्या जिवितांत बरोवन ओमता त्या रितीन आमकां देवान दिल्लें आमीच जाणां. आमी मागुना, आमकां कळीत ना, पूण मेटा मेटांनी बरें जालां आमच्या जिवितांत फाटल्या वर्सा. कित्याक? एक दाखलो हांव दितां. तुमी कामाक वेतात, कामाक गेल्ले कडेन सांगाती कामागार असतात, कलिग्स आमी म्हणटा, आनी त्या सांगाती कामागार केदळाय राग तुमकां. कित्याक म्हळ्यार हर एक पटी ना समाधान तुमचे मदें, बऱ्या भाशेन उलयलीच ना, उलयलोच ना. कित्याक? तुमकां कळीत ना तो कामाचो, तो तुमचो स्टाफ थंयसर आसलो, सांगाती कामागार जायत्या वर्सां तुमी येवच्या पयलीं थंय ऑफिसांत आसा जावंक पुरो, आनी तो राखून आसलो एका बडते खातीर, इन्क्रिमेंटा खातीर आनी प्रमोशना खातीर. ताका ताच्या धनया कडेन राग, धन्यान म्हाका प्रमोशन दिवना, बडती दिवना म्हणून. आतां धनीक कित्याक प्रमोशन दिना? कित्याक म्हळ्यार ताका पियोवची पिडा आसली, दीस रात पियेतालो आमची पर्व ताका नातली. ओ धनीक कित्याक पियेता म्हळ्यार ताची बायल ताचे कडेन सारकें नातली. केदळा पडल्यार झगडें घरान निसांतान सत्यानाश जाल्लें. ही बायल कित्याक हाचेर झगडें करतली? कित्याक म्हळ्यार ती ताच्या आवयडे उलयनातली, आवय सारकी नातली, ना समाधान तिच्या जिवितांत. देखून तो राग काडूंक घरा समाधान ना. आनी अचानक एक दिसा ती बायल दिंबयेर पडटा. दिंबयेर पडोवन जेजू लागीं मागता, सोम्या म्हाका बोळ दी, म्हज्या आवयक बोगसूंक बोळ दी सोम्या. जेजू मागणें आयकता, गळगळ्यांनी ती रडटा, आवयक कॉल करता आनी म्हणटा सॉरी मम्मा. दोगांयचो संबंद बरो जाता आनी हाचे रिजल्ट जावन ती घोवा कडेन बऱ्यान रावता, घरा समाधान. घोवा कडेन बरी रावल्लें पळोवन तो पियेवन सोडटा. पियेवन सोडिल्लो तो मनीस, तो तांचो धनी कामागारांनी काम करचें पळयता, सॅक्रिफायस पळयता आनी तांचे वयर बिरमोड दाखोवन तांकां इन्क्रिमेंट दिता आनी तांकां सॅलरी वाडयता आनी प्रमोशनय दिता. आनी प्रमोशन दितना हें तुमचें कोलीग कोण आसा तुमचे कडेन बऱ्यान उलयता. तुम्ही मागिनासतना हें बरें जालां, तुम्ही मागनासतना प्रमोशन मेळ्ळां. कित्याक? त्या एका बायलेन मागले वरवीं बाबा आनी भयणी एक तारू आसलें, सगळ्या तारवाक समाधान मेळ्ळें न्हय गी. हेंच जावन आसा मागणें हांवें आनी तुवें मागोवंक जाय आमच्या जिवितांत. तर नव्या वर्साक आमी राखून आसा. पूण कितें नवें जावं आमकां पळोवंक मेळटलें? सगळें चेंज जातलें गी. 12 वरां आज जाल्लें तांणी 2021 जालें, 2022 म्हूण बरोवंक गेल्ल्या तक्षा ना. तीच बायल, तोच घोव, तींच भुरगीं, तोच बॉस, तेंच ऑफिस, तेंच कार, तेंच घर, तेंच क्लासरूम, तेंच सब्जेक्ट, तेंच टिचरां, तेंच पाद्री, तेंच रुमां, तेंच बेड आनी तेंच कुशन आनी तेंच फूड.
नवे जावंकय आसा. सगळें तेंच आमकां नवी बायल मेळची ना, नवें काम मेळचें ना, नवें कार मेळचें ना, तर नवें कितें? म्हजें आनी तुजें चिंता बाबा आनी भयणी. 7 वर्सां एक पावटी आमची कूड बदलतात म्हणटात सायंटिस्ट, तर आमचें मन आनी काळीज कितल्या वर्सां हेटी बदलूंक आमी अवकाश दिचे? हाका गरजेचें कितें म्हळ्यार देवाचो सांगात आमचें मागणें तूं मागताय ताका फायदो जावंक पुरो, तो मागता देखून ताका आशिर्वाद मेळटा जावंक पुरो, ताच्या आशिर्वादान तो अर्गां दिता तें म्हाका बरें जाता जावंक पुरो. कित्याक देवा थंय कितें सुपर्ण ना, सगळें नवें. आनी आज इगर्ज माता बाबा आनी भयणी, मोरी देवाची माता म्हणलें फेस्त संभ्रमूंक मोरी एक आमच्या सांगाता दिता. मोरी देवाची माता आमची माता. मोरी देवाची माता कित्या जेजूची माता, आणि जेजू देव जावन आसा आनी त्या देखून ती देवाची माता. आनी ह्या मोरयेंतय आमी पळयता तें नवें जावं कशें. पयल्यान पयलें इस्रायल परजा देवाक बसयल्ल्या सोडवंदाराक त्या सोम्याक आदल्या चिंतपा प्रमाणेच राखून आसली. देवान बसयल्ल्यान मेस्सियान मागलेल्यान दाविदाच्या कुळयेंत राय जावन येजय म्हूण मोरये कितें कळीत आसलें, त्या लोकांक कळीत आसलें. पूण केन्ना गाब्रियल बडवो येवन सांगता, शी वॉज रेडी फॉर द चेंज. हांव बदलावाक रेडी आसा, हांव चॅलेंजाक रेडी आसा, हांव रिस्क काडूंक रेडी आसा. तिचें जिवीत सुखाचें नातलें बाबा आनी भयणी. तर आमकां इतल्यांत आयकूंक मेळटा, शिकोवन मेळटा, आसावंगी आमी आमच्या बदलावणेक. आमी कितलीं वर्सांची येतली हांव आमकांच कळीत ना. कोविड पिडेन जायतीं गेलीं, ओमिक्रोनान कितलीं चलतात आमकां कळीत ना. पूण लाभुल्लें वरस बऱ्या रितीन वापरया. कालचो दीस आनी ना, फाल्यां कितें येता म्हाका आनी तुका कळीत ना. आयचो दीस आमचो बाबा आनी भयणी, देखून आयचो दीस बरो करून जियेवया. कोणायकी बरें करूंक आसा आज करया, कोणायकी बुजावण दिवंक आसा आतां करया, तें आजच करया. कोणायकी बरें काम करूंक आसा तें आतांच करया. कित्या हांवें एकच सांगचें बाबा आनी भयणी, हांगासर जायते याजक आनी बाब आसात. आमी सगळे आमचे पैकी कोणूच एकलो कोविडांत एडमीट जाल्लो ना. कोविड-19 येवन आमी देवाक अर्गां दिता आमच्या मागण्या वरवीं न्हय, तुमी आमचे खातीर मागता त्या मागण्या वरवीं देखून आमी अर्गां दिता. देखून आमचें काम जावन आसा आनी एकल्या खातीर मागचें, पूण आनी मुखार कळीत ना. सन्निवेश असो आसा बाबा आनी भयणी, ह्याच ग्रावंडार अशें बसून 2023 आमी सेलिब्रेट करूंक शकता ना आमकां कळीत ना. क्रिस्ती परजा जावन हांगासर हुक्त्यान आमचो बोवार्थ पासारूंक जाता गी नांगी म्हूण कळीत ना. कित्या आमी चूप आसा. कोणाय की मनी टेन्शन जाल्लें आसा गी थंयसर तांचेर फातर मारलो म्हणून, थंयसर तांकां अरेस्ट केलें म्हणून, थंयसर तांचें कॉन्व्हेंट या इस्कॉल बंद केलें म्हणून कोण की ना. जेन्ना बाळू जेसचें पून शेत बंद जाता ते दळायिल्लें बगतालें. देखून सगळ्यां खातीर मागया बाबा आनी भयणी. हें गरजेचें. नवें वर्स कितें आसा एकामेका खातीर मागचें एका वाटेन जाल्यार दुसऱ्या वाटेन नव्या वर्सा सांगूंक जाय. एक डेस्परेट जोडें आसा जाल्यार तांणी म्हणूंक जाय, आमी तांकां सांगूंक जाय आमच्या मागण्या वरवीं कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां एक भुरगें जल्मालें. आमच्या मागण्या वरवीं एक ओल्ड पेरेंट्स म्हातारीं आयकोंक तांणी आयकोंक जाय, वी मिस यू ममान, वी मिस यू डॅडा, तुका पाटी आमी घरा आपणान आसां. तें मागणें आमचे वरवीं जावं दी, कुणी मुनी बरें जावं दी. एक पिडेस्त्यान आयकोंक जाय, कंग्रॅच्युलेशन्स तूं आतां भलायकेवंत आसाय. एक ऑर्फनेजींत आशिल्लें भुरग्याक आयकोंक मेळोंक जाय, पॅक युअर स्टफ, यू आर गोईंग होम. अशें केलें जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं आनी कोणाक बरें जालें जाल्यार बाबा आनी भयणी, जेजू आसा तें तारू आमचें. जायतीं तारवां कश्टून आसात, त्या तारवां खातीर आमी मागया आमच्या मागण्या वरवीं तांचें जिवीत शांत जावं आनी आमी सर्गी एक दीस देवाक पळोवचें भाग फावो जावं. एका आवयच्या हातांत हें आमचें वर्स 2022 आमी समर्पण आसां. आवय केन्नाच स्वार्थी न्हय, बगार सॅक्रिफीस असो मोग दिवची. तर जावं हें नवें वर्स 2022 सर्वांक शांतीपणाच्या बदलावणेच्या वाटेर समकोवचें तसलें आनी कृपेन भरचें तसलें. आमेन.
सर्व उभी रावया. त्याच तरेंदाद देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्पदुदारा बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो ओंकार मुरयेतावन जल्मलो पांच पिलाच्या काळ ताणें सोंसलें ताका कुस्तार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पदुदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंयतावन जिवे आनी मेल्ल्याची मनसुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. ह्या नव्या वर्साक आमी आमचे पांय तेंकता आसतना भेटोवया आमचे हे नवे वर्स त्याच देवाक आनी सर्व ताजो आदार कृपा आनी बेसावां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेक देवाची माता म्हूण वळखून तांच्या ताब्यान आसच्या तुजे परजेक ह्या नव्या वर्सान मोरयेच्या आदर्शकाल वागोवंक कुरपेन बर म्हूण मागता तुमची जबाब. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. विविध धर्मांच्या लोकांनी वस्ती करच्या ह्या भारत देशांतल्या सर लोकांनी आनी मुखेल्यांनी ह्या नव्या वर्सान शांतीन जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मोरयेक देवाची माता म्हूण स्विकार करूंक इन्कार करच्या सर आमच्या भावा भयणींनी ह्या नव्या वर्सान मोरये थंय पाटी येवन तिचे ससायेन जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या नव्या वर्सान आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायस्तांनी काजारी जोड्यांनी आनी भुरग्यांनी मोरयेच्या आदर्शाकाल भावार्थान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मिसांव गांवांनी वावर करच्या मिशनरींक तांच्या वावरान तृप्ती आनी हे नवे वर्स तांकां जैताचें जाव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्लेल्या आम्हा सर्वांक आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भावा भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभूं तशेंच नवे वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमची सर कुटुंबां ह्या वेळार त्या देवाक आमी समर्पिया आनी ह्या सर्वांचेर कुटुंबाच्या सर सद्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. मोगाळा बापा तुज्या मुखार आमी भेटयल्यांत ही सर मागणी दयेन स्विकार कर आनी अशें आमच्या ह्या चलती जिवनांत तुजो आदार आनी बेसांव आमचेर वत हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटूंक सो घे दयाळ बापा घे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखा दुखा घे दयाळ बापा घे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखा दुखा. तुझ्या पुतान आपणाक बली भेटोवन दिलो
केलो कल्वारीच्या डोंगरार कुर्सार मोरोंक तयार जालो मुक्ताने केलो मोगा जालो मोगाची विजयच्या उलो दिलो मुक्ताने केलो मोगा जालो मोगाची विजयच्या उलो दिलो उंडो गोवांचो वायंदाकांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो के दयाळ बाबा के मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखा दुखा के दयाळ बाबा के मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखा दुखा म्हज्या भाऊ भयणीनो मोच्याने तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय बागेवोन देवाची मातेची दबाजीक परब संतोषान आमी संभ्रमताव तिजे विणवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो देवाचे मायसल्ले नित्यांकारी मोरयेक आमी नमन करताना एका स्थळ्यान आमी तुका वाकणताव तुका वंदिताव तुजी कीर्त परगडताव आपल्या ओंकारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकाच पुताची आवय ती जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिणे संसारा फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सर्व दळबार तुजे तोर महिमा वाकणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसळशी तुका जय उसळशी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय
बापा करोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासूद समर्पूंची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससणे कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर्ता सो गुड परगटूया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवूंड आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतीला आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिठो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर तांकां जिश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मोरये देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सर्पद्वेदार पापाक सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन आमेन आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोव्या आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निफार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपात कांटले सुथय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती माया मोगान एकामेकाचें तोंड पळोवन हांसकुऱ्या तोंडान दिवया आनी तीच देवाची शांती दुसऱ्यांक आमी पासारया सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शिल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी हो सावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उजळीत म्हाका बळी. जीविताचो उस्वार संसाराचो सोमी जेजू मोसो दैवीक काणान पोसो आत्मिकतान बागोवचो एक मात आसरो मोसो
जेसू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेसू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका खरें सत्करी वाट खरें जिवीत आमचे खरें मित्रत्वेचे पुनर्जीवन पोंकी आमच्या बळवशाचे देणे क्रिस्तायाचे जेसू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेसू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका दाविदाच्या पुता इस्राएलीच्या राया जेसू नजरेना देव बाळा मोरयेच्या इष्टा तू पात्याच्या तुझे विंची येना जेसू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेसू गवळ्या बोरया दी तू जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका मोगाडा जेसू दयाळा सर्गीच्या देव कुंवरा सर्गी
सदां काळा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुंवरा सर्गिकाना दैवीक देण्या पोसताय आमकां सदां काळा दैवीक पुत्रान तुझ्या मोन आमचे ऊस वाडयला कळसात बेडार करून पातका काळोख दावडायला उसवाडा भुरगीं जावं सर्गीचे वाटेंतल्या संकोड जियेक आदार दिला जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुंवरा सर्गिकाना दैवीक देण्या पोसताय आमकां सदां काळा संगीत वाजताना दुस्मानाची वीरत्ना तुझेर पातयेम रावताना जिणयेंत वादळ उडचेना इश्टांचो तूं मोगाळ हरसीत हांव सदां काळ सोम्या बावडू तुजो उपकार जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुंवरा सर्गिकाना दैवीक देण्या पोसताय आमकां सदां काळा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देव कुंवरा सर्गिकाना दैवीक देण्या पोसताय आमकां सदां काळा प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवंतो सदां ओंकार मोरयेक तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारताव आनी ह्या तिच्या परबेच्या दिसा तुका दिनवासून सर्गींच्या जेवणात संतोषान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां ससणीक जिविताक उपकाराशें कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी दयकन बसात पयल्यान पयले हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक आनी तुमच्या सर्व कुटुंबाच्यांक आमच्या ह्या मोनास्ट्रीचो वडील आनी तशेंच सर्व यासाक आनी ब्रदर्साच्या नांवी बरें नवे फळां बरयत नवे वरस मागता देवाची मिसनार आशिर्वाद तुमच्या वयर तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं तशेंच ह्या मुखल्या नव्या वर्सा देव तुमकां तुमच्या कुटुंबांक सर्वांक सांबाळून दी आनी चलोवन दी म्हणून आमचें जावन आसा मागणें सो हॅपी न्यू इयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू थँक्यू फाल्यां हांगासर सकाळीं एकच मीस आसतलें सकाळीं 7:30 वरार सांजेर फाल्यां मिसां आसची नात आयचे हे मिसाचें बलिदान भोव बऱ्या रितीन पात्र घेवंक आनी भेटोवंक आमकां कुमो केल्या आमचे कॉयराक आमी दिन वाचता सर आमचे ब्रदर्स आनी कार्मेल कॉयरच्या सांद्यांक देव बरें करूं तशेंच सर मांडावळ बॉस्का सर मांडावळ
तयार केल्या बाळक जेजूचे कुटाम तुमकां देव बरें करूं. लितुर्जी चलोवन वेल्ल्या ओसिरिये सनाच्यांक तशेंच सर्व आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं. येवच्या हफ्त्यांत हांगा थोडे बागी दीस आमी प्रारंभ करतले. येवच्या हफ्त्यांत मंगळारा 4 तारीखेर सांजेर 5 वरार मीस आसतले. सांजेर 6 वरार आसचें ना, बगार 5 वरार. आनी हे मीस जाल्ल्या उपरांत हांगासर इगर्जेच्या मुखार आमी बावटो उबारून आमच्या जेजू बाळकाच्या फेस्ताची सुरवात आमी करतले. नोवेनाचो पयलो दीस जावन आसा जानेवारीची 5 तारीख बुधवारा. 5 तारखेतावन 13 तारीख म्हणसर हांगासर 9 दीस जेजू बाळकाची नोवेना आसतली. जशे हर एका ब्रेस्तारा मिसां आसात त्याच वेळार हांगासर मिसां आसतली. 10:30 वरांचे मीस जाल्ल्या उपरांत हांगासर कोंकणी वा कन्नडा भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन आसतलें. आनी हे आराधन जाल्ल्या उपरांत आयल्या सर भक्तिकांक जेवणाची विलावरी हाज्या पयल्या वर्सांनी आमी कशी करतल्या त्याच रितीर आमी करचें आयोजन केलां. तशें जेजू बाळकाचें फेस्त ह्या वर्सा 14, 15 आनी 16 तारखेर आसतलें. तुमकां सर्वांक ह्या बागी दिसाच्या नोवेनांक आनी फेस्तांक हांव येवकार मागतां. आनी ह्या दिसांनी तुमचो सांगातपण आमी आशेता. जेजू बाळकाचें फेस्त आम्हा सर्वांचें फेस्त. जायत्या वर्सां जावन जेजू बाळकान आमकां आशिर्वाद दिला, सांबाळला. आमी मागले जायती आमची ती मागणी जेजू बाळकान आयकल्यान आनी आशिर्वादां दिल्यान. त्या देखून त्याच जेजू बाळकाक अर्गां दिवचो हो एक भाग्यवंत 12 दीस. आनी ह्या 12 दिसांनी आमी येवया, ह्या बलिदान मिसाच्या बलिदानान नोवेनान पात्र घेवया. आमची विशिश्ट मागणी आसा तर मिसाच्या वेळार आनी नोवेना वेळार आमी दवरया. तुमी येया, दुसऱ्यांक आपण हाडा आनी जेजू बाळकाची कीर्त आमी दुसऱ्यांक पसारया. तशेंच ताजी आशिर्वादां आमचे वयर कुटुंबाचेर आनी सर्वांचेर आमी मागून घेवया. त्या देखून हे मिसाचे वा ह्या नोवेनाचे जायत सर्तीक फिवर आमच्या इगर्जेच्या मुखार आसच्यात. ह्या फ्लॅक्सांत आमी गेला. तशेंच कडतिल्यो इशीन दिशीन आसात, ती कडतिल्यो तुमी घेवन वेच्यो. आनी हे सर्व नोवेनाचे दीस आनी फेस्ताचे दीस बऱ्या रितीन जावच्या खातीर एक खालती विनंती तुमच्या लागीं आसा. तुमच्या घरांनी सकाळींची मागणी आनी सांजेची मागणी म्हणची ती बरी संवय आसा. आमकां आमच्या आवय बापायनी शिकोवन दिल्ली आनी ती बरी संवय मुंदारून आसा. त्या देखून तुमच्या सकाळींच्या मागण्यांक आनी तशेंच सांजेच्या मागण्या वेळार उडास दवरा. हे फेस्त आनी नोवेन बऱ्या रितीन वचूंक कसल्योच अडकळ्यो नासतना नोवेनाचे दीस आनी फेस्ताचे दीस बऱ्या रितीन चलोवंक आदार आनी कृपा मागा. कोणातावनूच खंयच्याय वर्गातावन कोणाच्या ग्रुपातावन कसलीच आडकळ आम्हा कोणाकी येवंक नवचो म्हणून आमी मागया. कित्याक ह्या दिसांनी कितें सर घडोवन आसा तें तुमी जाणा आसात. न्यूजपेपरान तुमी वाचतात, टीव्हीन तुमी पळयतात आनी हाजे विशयान जायतो विमर्शो तुमी करनासो की पुरो. त्या देखून तुमच्या मागण्याची ससाय आमी मागता. आमच्या खातीर हांगासर आसच्या सर याजकां खातीर, ब्रदर्सां खातीर, वॉलंटियर्सां खातीर आनी सर्व मांडा वळती कितें आमी बांदून हाडल्या हाजे सर्व खातीर देवा लागीं मागा. आनी सर्व जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान बऱ्या रितीन जावच्या खातीर ताजो आदार आनी कृपा मागा. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या मदें एक सैरो याजक आसा, फादर राज MSFS कॉंग्रेगेशन असो आंध्र प्रदेश तावन प्रस्तुत राज्यार हांगासर आयल्यात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाक जॉयन जाल्याक. थँक्यू फादर राज. मीस जाल्ल्या उपरांत तुमी घरा येच्या पयलें तुमी बसून आसली ती चेरां दया करून रुखाच्या पोंदाक तुमी मांडून हाडची. आमचें काम इल्लें सलीस जातलें फाल्यां सकाळीं. नाजाल्यार नव्या वर्साक आमच्या ब्रदर्सांक तुमी चड काम दिल्लें बरी जाता सुरवेच्या दिसा. त्या देखून कालती विनंती बसका तुमी चेरांक काडून रुखाच्या पोंदा दवरचें. तशेंच आज 10 वरां उपरांत कर्फ्यू आसा. पोरस हांवें सांगलें आमचे दोनी वांटो शीर आसात, त्या देखून सकाळांकी वचोंक सोडा.
ना मुंदू म्हणून करिनाकात. घरा आमी पावोंक जाय, दुसरे कडेन खंय न्ही. आज सकाळी 10 वरांसान पुरो बंद जाता. त्या देखून इल्लें समाधान घेवन एकामेकाक सांबाळून आमी हांगा तावन घरा परतोवचें. तुमकां सर्वांक परत एक बागी नवें वर्स मागता आनी जेजू बाळकाची सर्व विस्तार आशिर्वादां. देव बरें करूं. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर आमची तकली बगया आनी देवाचो विस्तार आशिर्वादां जडूंक आमी मागया. देव सगळ्या देण्याची सर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तो सुदेव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगाक पेटोवं. तो सुदेव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांत सदां कान दिवं आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नमन औपत मोगे देव पुताचे माये आज बोडव्याचे रान्ये आमचे बोडशे काये आमची माय दाखय आमकां मोगान वाकय देव पिरांती वाटय जेजू सरशी पावय मागतां तुजी सरसाय आमची विघ्नां निवराय आमच्यो ताळयो धांवडाय जैत व्हरूंक दी गरदाय आनंद देवा बापाक ताच्या एकल्याच पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ते गातय एकल्या. मोगार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. Bagaimana Kristus berkata, "Bapaci, Putaci, Putera,